फिरंगीबाट गोय वेला घर फोडपाच्या प्रकरणात आक्षी पुलिसांनी बांगलादेशाच्या रुस्तम उर्फ सुहाग हक आणि हस्तन बंगालच्या मिजानुर हुसैन मुल्ला हांकां मंगळारा अटक केली। फुडलो तपास आक्षी पुलीस करतात। आक्षे पोलिसांनी आयज एक खूब व्हडली कामगिरी पार पडल्या। ती म्हटल्यार फिरंगेबाट गोवा वेल्या हांगासर एका घरान घरफोडी करतना रेड हँडेड दोग जाणांक पकडला। तेंची नांवां जावन आसा रुस्तम उर्फ सुहाग हक आणि दुसरो आसा मिजानुर हुसैन मुल्ला। हे दोगूय जाण सराईत गुन्हेगार आसा, अट्टल गुन्हेगार आसा, जांकां घर फोडटाना रेड हँडेड आक्षेप पोलिसांनी धरला। भितूंतलो रुस्तम सुहाग हक हो मूळ बांगलादेशांतलो आसा अशी माहिती मेळटा की तिहार जेलीन सुद्दां तेणें कांय दीस काडले आनी थंयसून सरून गोंयान येयल्लो। आनी हो मूळ बांगलादेशाचो रुस्तम सुहाग हक जो आसा हो ह्या घर फोडीन सामील आसा। तेचेर वेगवेगळ्या 5 पोलीस स्टेशनांनी गोंयान ऑलरेडी केसीस आसा। ती म्हटल्यार फोंडा, म्हापसा, पर्वरी, पेडणे आनी ओल्ड गोवा ह्या वेगवेगळ्या 5 पोलीस स्टेशनांनी सुद्दां तेंचेर जो रुस्तम हक आसा तेचेर ऑलरेडी क्रिमिनल केसीस घातलेल्यो आसा। ह्या गुन्हेगाराक आनी तेचो जो साथीदार आसा मिजानुर हुसैन मुल्ला हो पश्चिम बंगालचो, ह्या दोगांकूय आयज आक्षे पोलिसांनी फिरंगेबाट गोवा वेल्ला हांगासर घरफोडी करतना रंगे हात धरले। खरें म्हटल्यार पोलिसांची तोखणाय करपाची गरज आसा की अशा प्रकारची अलर्टनेस गोंय पोलिसांनी दाखयलेली आसा। अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।